येशू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या हांगदन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या देव धर्वेगी या भुंयतळा सालवार करच्याक मनशा कुळाक नासांव केदीस सोडी नाका येशू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या हांगदन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आस्मियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. परत या पवित्र आलतारे भोवती आमी जमल्या ताचें उतर आयकूंक आनी ताच्या कुडी रक्तान पोशीत जावंक हो दीस फावो केल्ल्याक आमी अर्घ दिसना प्रत्येक जावन ताच्या येण्याक लक्षिल्ल्यान तयार करूंक आदवेन तसो काळ आमकां आपयता आसता. आमची तयाराय सरड चड ताका मानवची तसली जावं म्हणून आमी सच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागया. सर आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच संपार बरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर Krista काकूळट कर Krista काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा उजवाडाच्या बापा तुझे महिमेचो परजळ आमच्या काळजांनी उदेसो कर आनी रातीचो सगळो काळोख पयस करून तुझे एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाचे भुरगे म्हणून दिश्टी पडाशें कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो. ताचें उतार सुडी सारकें जळ्ळें आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणें केली. सर्वेस्पराच्या उतरान
ताणें मळब दांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या अजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी वडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतली. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. देवा, इस्रायेलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. दळबारांच्या देवा, आमचेशी पाटी ये. सर्गींत हांव पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवले विशेंत उगडास कर. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेल्या दाखवालीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवां आमी तुजे सरशिलीं पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान भर. तेदवां तुजी कीर्त आमी गायतल्यांव. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सुम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतलें. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमी तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. दोंगरा वयले ते देवून येतना शिसांनी जेजूक सवाल केले. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया निजाकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें समा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावणो सोसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नान जातार जुवां विशान म्हणून तवळ शिसांक समजलें.
देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत एलिया प्रवाद्याक एक वर्तो स्थान आसा. जेजू जल्मोवच्या सुदारणेक 850 वर्सां आदीं ताणें उत्तर इस्रायलांत प्रवाद केल्लो. वर्तो स्थान कित्याक गी म्हळ्यार ताच्या मिसावांत ताणें रायांक फुडकर जे आसले आनी राया विरोधूच ताणें कमरबंदी जे आसले आनी जायत राय आनी राणयेच्या त्या प्रेरणाक लागून खऱ्या निजा देवतावन पयस गेल्लीं आसलीं. आनी साद्या लोकां मुखार देवाक साक्ष दिवची एक राया विरोध रावण साक्ष दिवची दुसरी ताका मस्त धैर्याची गरज आसा, सादारणाच्याक जायना. आनी एलियान तें केल्लें. आनी ताचें नांव असो अर्थच एलियाहू म्हणजे सर्वेस्पर म्हजो देव. सर्वेस्पर म्हजो देव, याहवे इज माय गॉड. सो त्या एका निजा देवाचें हजरपण रुजू करूंक ताणें सगळें जिवीत करसिलें म्हणयेत. आनी असो परिणाम जावन तो आमा मनशां बरी मरोंक ना, साद्या मनशां बरी ताका मरण येवंक ना म्हणलें तसलें पवित्र पुस्तकांतच प्रत्येक जावन क्रॉनिकल्स म्हणजे कितें म्हणटात, वॉट बुक इज दॅट? क्रॉनिकल्स कोंकणींत इतिहासाच्या पुस्तकांत आनी तशेंच रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत एलिया विशयांत ताका उज्याच्या रथांनी वयर उखलून येलो म्हणलें तसलें एक उल्लेख केल्ले आसा. आनी असो परिणाम जावन सर्व जुदेव चिंतले वो इतलो महान प्रवादी मरोंक ना, ताका सर्गा उखललेला. आनी मेस्सियाच्या येण्या वेळार, देवाच्या त्या दुताच्या या ताच्या पुताच्या येण्या वेळार वो परत येवन सगळ्यांक तयार करतलो, तें ताचें काम म्हणून चिंतप आशिल्लें. आनी ह्या खातीर जेजू आयिल्ले तेन्नाय ते जेजूक सिरियस जावन घेवंक तयार नात. कित्याक तयार नात? तो येवंक ना, देखून आनी येवंक साध्य ना. एलिया येजे पयलें, एलिया आणखी येवं ना म्हणून. आनी तितल्या आतां जेजू म्हणटा तो येदोळूच येवून जाला. पोरण्या सोल्ल्यांत आयिल्ल्या एलिया बरी वो येवंक ना. थंय ताणें जायत कितें अजापां केली आनी पुरां केलें. हांगा साद्या रितीन तो आयला आनी तो साद्या रितीन आयिल्ल्यान साद्या मनशांनी मात्र ताका स्विकार केलो, व्हडांनी स्विकार करूं ना. व्हडांनी स्विकार करूं ना. स्नान घेवंक शास्त्री फारिजेवन आनी परत ख्यालत करूं ना. साद्या मनशांनी वचून ताचें ताणें स्नान घेतलें, जिनी परिवर्तनाक ती आयती जाली. पूण वो नवे सोल्लेसो एलिया स्नान जाता जू आमी राया विरोध रावचें पडलें. ताणें हेरोद राय ताच्या भावाच्या बायले संगता जीव नासतना खंडन केलें आनी असो परिणाम जावन ताणें आपणाचो जीव होगडायचे पडलो. भाऊ आनी भयणीनो, कितलेशी निबांदी येत आमचें चिंताप, आमची जिनियरीत सारकी म्हणून दाखोवंक आमी कितलेशी निबांदी येत. निबा आनी कारणा मदें फरक आसा. जर एक मनीस देवाचें हजरपण पळोवंक अशें येता, ताका पवित्र पुस्तकाची गरजच ना, ताका इगर्जेची गरजच ना, ताका सक्रामेंताची गरजच ना. वो संवसारच पुरो तितली साक्ष दिता. जर एक नदर आमच्या भितर आमी घालीत जाल्यार पुरो, तीच पुरो देवाचें हजरपण वळखूंक. तेंच देवाचें हजरपण वळखूंक नाका, कितलीं अजापां केल्यार ती पावना. कित्याक जेजून जायती अजापां केली, पातये लेगी जायते पत्यो ना. नाल्यार वयताना सकला देव, पुरसाताना सकला देव म्हणाला डिमांडे. देखून अजापा वरवीं भावार्थ वाडना, उक्त्या काळजा वरवीं भावार्थ वाडता. देवाक स्विकार करूंक, ताचें आयकूंक आनी ताचे तावन शिक्षीत जावंक जर आशा येता तर जाल्यार त्या मनशाक देव आपणाचें हजरपण, आपणाचें उगडापण करता. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना स्टिफ नेक्ड पीपल इस्रायल प्रजेक होसेया प्रवादी आनी तशेंच हेर प्रवादी मुखांतरी देवान एक आपोवचें आसा. तांची गुमटी इतली ती गुमटी हें जाल्या गुंडावंक जायना, तांकां तिशेन पळोवंक जायना. म्हजे तावन ती अलग जावन पयस वचून आसात. ती कितलें सांगल्यार हट्टान ती म्हजे तावन पयस येतात म्हणून देव एका दिसा आरोप तांचेर मांडटा. तसले मनशां जावचें नाका. केन्ना देव विविध रितींनी आमचे लागीं उलोवंक आशा येता
आपणाचें हजरपण आमकां दाखोवंक अशें येता तें पळोवंक की आमी अत्रेक या आनी जर आमी असले अत्रेक आमी आमचें तें रुतां करता तर खंडीत जावन देवाचें हजरपण आमी पळोवंक शकतले तें अणभव करूंक शकतले परत ह्या येवकरीस येवचो जेजू आमचे दोळे उगडू. Abba Baba Sergisha Gewundo Gewai Rata Masa Kristacha Di Amka Bodlun Udia Vaina संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गीच्या Gewundo Gewai Rata Masa Kristacha Di Amka Bodlun. भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाची महिमेक आमची नैतिक शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर्ध मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊंच सर्गेंत तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान तुका जय जय. ऊंच सर्गेंत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sagut purgatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सतरो मेल्ल्यान तुझे आमच्या भोवमानीच्या कोतकर तांकां तुजे इश्ट करते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजवळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे मेळ संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मता आनी स्वर्गान तुका मानवरान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे आमकां सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतिल्ली आमी सुमेस्तां सुभागी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलतात, हांसून ती तुज्या वोटान सदां खेळटात. मनशां ती मनशां प्रास चड न्हय, जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय. राखतूं धन्या पोस्तू सोम्या, तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पून दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू सासणी जिविताच्या कानान आमकां. राखतूं धन्या पोस्तू सोम्या, तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं, हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणतां. आपणाक चरण दासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुपुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुझ्या पुतान खुर्सार काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मतवशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवात दैवीक माये, कोण ना तुझे परी भळे माये, खतनातले अंकवारी कार्मेली तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन येन आनी तीर भरवशान तुजे सशी आमी येतां आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरतां. उडास कर
ये भोव दयाळी अंकवारी मोरये, तुझ्या आसऱ्याक दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणू, खेदींस कोणेंस आयकोंक ना, हे पातयेनेन दैर कान येवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता, पातक्यांनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिनी मरिये दोच माया अमावप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनोच्या वेळेर. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिनी मरिये दोच माया अमावप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनोच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिनी मरिये दोच माया अमावप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनोच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. अर्गम प्रार्थन. हे भगवंते मोरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातयेनेन तुजी बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचतां. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी, नमन तुका शारोथिनी, सग संसाराची तूं राणी, पावन कर ही पयणारी जिणी. देवा तुशी कालती मान घालोय, सोडवून दारा संसाराक दिलोय. सर्को सोसून मोगान वागयलोय, मिसा वावरा तयार केलोय. कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी, नमान तुका शारोथिनी, सग संसाराची तूं राणी, पावन करी पयणारी जिणी. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरया आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त चलतना तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे आपोवणी दिता. ह्या फेस्ताचो दाबाजो जानेवारीच्या 4 तारखेर वोज्याच्या पुरशेवा संगता सुरू जाता. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 9 दिसांची नोवेनां हांगसर चलतात. हर एका ब्रेस्तारा भशेन 9 मिसां आसात. फेस्ताचो संभ्रम जानेवारीच्या 14 आनी 15 चलता. तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे. मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंक आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोनी म्हणली आमची आशा. 9व्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व
मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.